लॉकडाऊनच्या 8-10 दिसां उपरांत भुसारी सुपरमार्केट चेनीची वितरण व्यवस्था ल्हव ल्हव जाग्यार पडटा. मात हॉर्टिकल्चराचे चेनींत अजून फळभाज्यांचो उणाव, भाज्यांक उजो पेटला. फुडले 6 ते 7 दिसांचो भुसारी स्टॉक सध्या बागायतदार बाजारा कडेन आसा. लोकांनी विचार करून खरेदी करत जाल्यार कसलीच शॉर्टेज जावची ना. मात पॅनीक बाजार केल्यार स्टॉक केन्ना सोंपत ताचो नेम ना. बागायतदाराचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. मतदारसंघांनी वॉर्ड पावड्यार आमदार, नगरसेवक आनी पंचांनी वितरण व्यवस्था आपल्या हातांत घेतल्या. न्यू स्टॉक येवपाक स्टार्ट जाला आनी आयज सुद्दां आमची एक गाडी भरपा लागला. थंय ट्रक पयलीं ना म्हणटाले आनी एकटो आतां भरपा रेडी जाला, येतलो आमकां माल. सर आता तुमकां किती आसा त्या स्टॉक? आतां आमच्या कडेन साखर आयल्या आयज आनी तांदूळ एक गाडी आयल्या. आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी तशें गोंया वो आख्खे इंडियेक लोकां जायते त्रास जाले जेवणा लागून. त्रास म्हणजे हे त्रास आमी काडूंक जाय आमकां लागून. आमचो मुखार बरें उरतलें, आमगे हेल्थ बरें उरतलें. आमकां जेवणा लागून प्रॉब्लेम जायतो जालो, पूण आमी जायते भाशेन लोकां सर्वीस दिल्या. सगळे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे मेंबर्स तांकां वॉलंटियर्स मुखाडे आनी ते आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएंट आपआपल्या वॉर्डां जात ते भाशेन सर्वीस दिताय घरांनी वचून. जावं तेंगेलें जेवणाचें कितें आहा तें मेळटा तें आमी हाडला. सगळे होलसेलांतूय सगळें मेळना, थोडें थोडें कितें मेळना. आमी डेयली वचोन 5 वरांचेर देखून सकाळीं वचोन आमी होलसेलां वचोन कितें मेळटा तें हाडलां आनी आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे विलेज वायज आमी डिस्ट्रिब्यूट केलां. आनी हें डिस्ट्रिब्यूट करून आमगेले मेंबर्स, सरपंच सगळे मेंबर्स आपआपल्या वॉर्डां जात ते भाशेन पावयताय. Without the support of our MLA Wilfred Babashan, it was not possible. And also we have individually also tried to bring staff on our own also to give the requirements of the locals and as well as the migrants. So people are satisfied. Everyone is satisfied. Even the migrants, I as a punch in my ward, I have maximum migrants. I try to give with the police forms. Most of the people migrants. We've been facing a lot of difficulties these days, but Babashan somehow he managed to get full loads of vegetables, some rice, some grocery, and a lot of things which, especially the oil also, and which is a bit easier and convenient for the people. And he's been doing this at a very low price, which is like cost price you could say. कशें जालें की जेन्नाच्यान लॉकडावन जाहीर जालो तेजे उपरांत खरें म्हणजे आमची जी चेन आसा, आमचे 15 रिटेल आउटलेट सगळ्या गोंयभरा भितर आसात. आनीक आमचे जे आउटलेट जे आसात तेंची आमची सुरवात जी आसा ती जाल्ली. पूण तेजे उपरांत मदीं कांय कारणाक लागून सरकारानूय सांगलें की टोटल लॉकडावन गोंयान करचो आनी ताका लागून आमकां तें बंद दवरचें पडलें. आनीक मदीं मागीर परत सांगलें की सुरू करचें म्हणून. तेन्ना आमी 27 तारखेर जेन्ना चालू केलें तेन्ना आमचो अनुभव असो आयलो की लोकांनी खूब गर्दी आमच्या आउटलेटाच्या भायर केली. अशें विचार केलो की आतां हें करचे परस आमी पॅकिंग मोडान कोणी अशें ग्रुपान जर सपोज हें घेता आसत, आमचे कडल्यान माल घेता आसत जाल्यार आमी तेंचे पर्यंत तो पावपाची वेवस्था करता. सो फाटले एक 3-4 दीस जाले आमी अशा पद्दतीची एक सिस्टीम उबी केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान ती आमी पावपाचो प्रयत्न करता. कोऑपरेशन सेक्रेटरी आसतले, गव्हर्मेंटान अश्युअर केल्लें आसा की कितें आसा की गोंयचो बरोचसो स्टॉक पल्सीस आसतले, बाकीचे तांदूळ आसतले, हेचे खातीर आमकां भायल्या स्टेटीचेर आमी डिपेंडंट आसात. सो थंयच्या स्टेटी कडल्यान आमकां तो माल येवचो पडटा. आयच्या घडयेक आमकां अश्युअर केल्लें आसा की थंयच्यान जो माल येवपा खातीर जी आमची रिक्वायरमेंट आसा बेसिकली तेजे खातीर जे कॉपरेशन सरकारा कडल्यान जाय, जावं थंयच्या स्टेटी कडेन उलोवप, थंयच्या कलेक्टरा कडेन उलोवप, हेच्या संबंधान आमकां टोटली पूर्णपणे कॉपरेशन दिवपाचें ते कॉपरेशन सेक्रेटरीन आमकां सांगिल्लें आसा.
आतां आमचो जर विचार करीत जाल्यार आमचे कडेन आत्तां जो स्टॉक आसा तो फुडले 6-7 दिसां पुरतो निश्चितपणान आमचे कडेन आत्तां आसा की जो आमी आत्तां पावोवपाक शकता व्यवस्थितपणान. पॅनीक बायींग जर जावना जाल्यार पॅनीक बायींग जाल्यार लोक कितलो व्हरतले हाचो अंदाज येना. पूण आमचो एकदम तेच. सो तेका लागून तो जर एक व्यवस्थितपणान जर लोकांनी आसा तो पद्दतीन जो आमचो अनुभव आसा तशा पद्दतीन जर लोकांनी व्हरत जाल्यार डेफिनेटली एक 8-10 दिसां पर्यंत आमचो निश्चितपणान आसा.